ऍक्च्युली सुरवात म्हणल्यार आमी जेन्ना नायट ड्युटी करून आमी जेन्ना फायनी मारताले आमी अराउंड 200 नायट केसीस बुक केल्ल्यो नायट ड्युटी करून आफ्टर ऑफिस आवर्स आणि अराउंड 4 लाख रुपया आमी फायन मारले. तरी आसतना हे बंद जायना, गार्बेज उडोवपाची बंद जायना म्हणून आमी एक ट्रायल बोर्डाचेर एक 10-12 सीसीटीव्ही कॅमेरा 11 सीसीटीव्ही कॅमेरा घातले. तेतूंतलो एक इम्पॉर्टंट स्पॉट आसलो आमचो नियर कोंबा गेट रिंग रोड, दामोदर स्कुला कडल्यान जो रिंग रोड वता कोलवा रोडाक टच जाता त्या रिंग रोडाचेर मेजर डंपिंग जाताले. थंय आमी एक स्पेसिफीक सीसीटीव्ही कॅमेरा घातलो सोलराचो. त्या सोलराचेर राती आमकां एक केस मेळ्ळी की एक इको व्हॅन रातच्यो अराउंड 15-16 बॅग्स हाडून लेट नायट डंप करता. सो ताका आमी त्याची फुटेज घेवन आता आमी ताचेर पुलीस कंप्लेन केल्ली आसा. पुलिसेक आमी रिक्वेस्ट केला ती गाडी सीज करची आनी आमकां मातशें कळोवचें सो दॅट आमी आमची कितें फायन बीन मारपाची आसा ती आमी तेजे कडल्यान रिकवर करतले. सो हेचेर कळटा जे लोक हॉटेलाचेच वेस्ट आहा ते हाडून उडयताले, एक्चुअली लोक खंय करना. तुम्ही आता पळयल्यार तुमकां व्हिडिओ पळयल्यार कळटलो की त्यांनी 15-16 बॅग्स हाडला. सो 15-16 बॅग्स हे कोणाली घरची आसपाक शकना. हेजे वयल्यान कळटा की आमी कितले प्रयत्न करता आनी आमकां कचरो खंयच्यान येता भायल्यान. हो डेफिनेटली कोणालो घरातलो कचरो नासतलो. 15-16 बॅग्स ह्यो व्हॅनान घालून हाडप डेफिनेटली कोणाल्या घरातले नासतले. शिवर खंयच्या तरी कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंटाच्याच आसपाक जाय. सद्याक आमी तुरंत आयचे आज पुलीस कंप्लेन केल्ली आसा. पुलिसेक आमी रिक्वेस्ट केला की ती गाडी इमिजिएटली सीज करची आणि त्यांचे कोण जे ओनर आसा तांकां हाडून ते आमकांय बी कळोवचें सो दॅट आमच्या प्रोसिजरा प्रमाणे आमी कितें फायन मारपाची कितें आसा ते आमी एक्शन घेतली. तरी कितली फायनाची आसतली? इट मे गो अप टू 25,000 to 50,000 ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम ऑफ द वेस्ट आणि रुल्सा प्रमाणे.